कसो तू FIR घालता तो हांव पळयता तुका चॅलेंज करता तू हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांकडसून मार पडनाल्या वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट हांवें इन्स्ट्रक्ट केलेले आसा तांकां दुरीक बांदून दाखोवची आमी कशें बांदपाक दिवपाना तुजे कडेन कापासात जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो त्या फाटल्यान क्षेत्रान चल्ला फटसून आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूप पळयलेले आसा घेवन यो पुलीस फोर्स सस्पेंड ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा दुरीक बांदून दाखोवची आमी कशें बांदपाक दिवपाक ताका हांवें आडयला बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा एंड ही इज नॉट अ ऑफिसर ही इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर आनी ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता तुजे कडेन कापासतात आसा तू FIR घालून दाखय हांव तुका चॅलेंज करता कसो तू FIR घालता तो हांव पळयता FIR घालपाची आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेले आसा हांवें इन्स्ट्रक्ट केल्लेले आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना कित्याक ताका ओपन चॅलेंज करता फुडले ताका जाय ते करूं दी म्हाका विचारता तो हे JCBचे आमी 10,000 रेंटाक हाडला खंय आनी एक 10,000 आपूण खंयसून दितलो काय म्हणून कोण दितलो काय म्हाका विचारता अरे ऑफिसर तू JCB तुवें हाडला कित्याक लागून JCB हाडलेली तूच म्हाका सांग JCB कित्याक हांगा JCBची गरज आसलेली गरजूच ना JCB कित्याक हाडलेली म्हाका तेच कळना तेणें आनी JCB कोणाची हाडलेली काउन्सिलराचीच हाडलेली तो दामू नाईक म्हणटा पळय तेजी हाडलेली फुकट हाडला आसतली कित्याक हेच्या फाटल्यान क्षेत्रान चल्ला फटसून तो दामू नाईक हे ते काउन्सिलर हे वाड्याचे तेंचीच JCB घेवन येवन ते हांगा हे करता JCBचो कसलो रोल आसलो हांगा JCB तांकां सांगलेले केन्नाच्यान तांकां हांव सांगता केबल काड म्हणून हांगरसून जाल्यार ते आयज पर्यंत केबल काडूंक शकना ते झाडां मार म्हणून रान मुद्दाम हे पळया तुमकां कळटले हे कशें आसा ते हांगा रान कशें जावन पडलेलें आसा आनी हे केबलाक व्हॅल्यू ना मरे स्क्रॅप केबल मरे तो उलयता तो एक नंबरचो फटींग मनीस तो आनी ताका चॅलेंज परत हांव करता कितें बाबा तेणें हांगा येवन कापासतात आसल्यार हांगा ताका परत दुरीक बांदून दाखोवची आमी कशें बांदपाक दिवपाना हांव ताका रूड म्हणटा असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदता कितें बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना ताका गव्हर्नमेंटान सस्पेंड ना ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा असल्या ऑफिसरांक जे लोक हांगा जे त्रास काडटा हो इश्यू आतांचो इश्यू न्हू हो इश्यू कितली वर्सां जालो हो इश्यू आसा आनी दीस आर ट्रेडिशनल पाथवे हे जे कॉन्स्टिट्युन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हणजे जो स्टेटमेंट ताणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो पूण आयज येयलो पळय तो एक नंबरचो फटींग ही इज नॉट एक्टिंग लायक अ ऑफिसर वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट वर्किंग अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक लोकांक गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो एकट्याचे तुजे कडेन कापासतात जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो हांव चॅलेंज करता ताका FIR घालपाची गरज जाल्यार म्हाजेर घाल हांवें हाडयला आय हॅव स्टॉप दीस वर्क टुडे हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून आनी आय विल स्टँड बाय द पीपल आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा तुका हांव चॅलेंज करता तू परत हांगा येवन दाखय तू म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तू बंद करतलो म्हणून तुका चॅलेंज करता तू हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांकडसून मार पडनाल्या पळय तुका चॅलेंज करता तू हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांकडसून मार पडनाल्या पळय ताका चॅलेंज करता घेवन यो पुलीस फोर्स नॉर्मली आमच्या कडेन सुबेत मातशें कांयच उरना तो जेन्ना हांगा पावला फक्त ताका विचारला सर तुमी कितें करता नॉर्मली इतलेच कंपाउंड म्हणल्यार सर मातसो राव सरा घेवन तो येता तो येवन आपल्या काय पडलेलो ना आपण हांगासलो कस्टोडियन हांव आपले जाय ते करतलो आनी सर मातसो वत राव कितें आहा तें उलोवया तो येले की मागीर तुमी कितें स्टार्ट करा म्हणून पावलो डायरेक्टली बट तेणें त्या टायमार ती व्हिडिओ स्टार्ट केला आनी फूल व्हिडिओन तो म्हणटा ताका आमी थ्रेटन केला आमी तशें कांयच करूं ना की व्हिडिओ तेणीच काडलेलो आमच्या खंयच्याच मनीस व्हिडिओ काडून पावले की आमी सगळे त्या टायमार उठलेले सगळे व्हिडिओ तेच कडेन अशें खंयच्याच व्हिडिओन आमी ताका थ्रेटन किंवा कोण लेडीज आसलेली थंय ती किंवा मॅडम आसलेली आमी कोणी कोणाक काय थ्रेटन करून नासले थंय पण तेणी पुलिसांक तशें सांगलें की आमी थ्रेटन करून आपलें म्हणून तशें कांय जावना आनी सेकंडली तो पळोवन म्हणटा तो क्रेन हाडलेली बाईन तो बाईचेर बेश्ट एलिगेशन घालता क्रेन हाडलेली त्या क्रेनीन काय ड्रम उखलूंक जायना टू लिफ्ट दॅट ड्रम यू रिक्वायर अ बूम क्रेन तेणी हाडलेली JCB आनी तेणी आमी सगळ्यांक लायव्ह ऐकला जेन्ना ताका हे बांदूंक दिवूं ना हांगा जेन्ना बाईन हाडयले तेन्ना तेणी डायरेक्टली त्या क्रेनीक सांगला हांगा काडून ड्रम उडय म्हणून सांगला सो इट्स क्लियर स्टेटमेंट तो ड्रम काडून येवन नासलो हांगा तो फक्त ड्रम हांगा उडोवपाक गेल्लो रस्तो ब्लॉक करपाक बट तेणी त्या बाईकचेर फुकट एलिगेशन घातला की तेणी तुका ड्रम काडूंक दिवना म्हणून इट्स इज क्लियरली फेक 8:30 सुमार हांगासर प्रॉब्लेम जालो म्हाजो मिस्टर वयर आसलेलो तो म्हणपाक लागलो येयला आनी म्हाका हांगा वाट बंद करता
हांव समजलें वाट बंद करना सकयल्याक घर बांदता तेजे दिसता सामान हांगासर म्हणून हांवें म्हटलें वाट बंद करिना जेन्ना हांव येयलें आनी वाट कित्याक बंद करता काय म्हटलें गाडयो आसा आमच्यो तर म्हणपा लागलो तूं जाता त्या गाडयो थंयसरूच आसूं आपूण बंद करतलो आपणाक येयला म्हणपा लागलो बंद करपाची वाट पूण हांवें म्हटलें राव तरी 5 मिनटां राव कसो म्हाका आयकना हांव गाडी काडूंकूच दिना म्हाज्या मिस्टरान गाडी काडपाक 2 जाणांक हाडले आनी गाडी काडून घेवन गेलो आनी मिस्टराक हांगासर फातोड सुद्दां लागला तेज्या पांयांक आनी कितें ते सायडीन रावन उलय म्हणटा ते सायडीन रावन उलोवपाक आमी कितें इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणल्यार आमकां हे सायडीन येवपाक हरकत ना येवपाचें ना आमी केन्ना पासून ही वाट तुम्ही यूज करता आतां केन्नाच्यान कितकी वर्सां तेन्ना बिल्डिंग्यो सुद्दां नासले हांगा आनी ते म्हणटा न्हू सोरे घेवन बसता म्हणून हांगा कोण तेंचे कोणाचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांगा कितें प्रॉब्लेमूच ना आनी आमी आतां पळयता न्हू इतको तेंप आतां घरां बांदल्या ती आमची कितें आतांच घरां ना पयलींच्यान घरां आहा दुरीक सुद्दां नासले तेन्नाच्यान आसा हांगा घरां कसलेच तेंचे प्रॉब्लेम ना तुम्ही कितें मागता गव्हर्नमेंटा कडेन आतां आमी वाट आमकां जायी हीच मागता आमी गव्हर्नमेंटा कडेन गव्हर्नमेंटान आमकां वाट दिवची म्हणून जो लोक पळय तिकडेन ते सायडीन आसा न्हू सगल्यांक आमकां तेणें वाट दिवची आनी आमकां काय ना तेंची एरिया म्हणटा न्हू तो तेंचीच एरिया आमची न्हू पण तेंच्यांनी आमकां फक्त वाट दिवची